नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। गोयची मायनिंग केस आयज सुप्रीम कोर्टान सुनावणेक। मायनिंगाचेर कॅपिंग टप्प्याटप्प्यान चालीक लावचे जाळवंडरांचो कोर्टा मुखार प्लान। मायनिंगाक बावटो मेळपाची आस्त। बेकायदेशीर मायनिंग केशीन आनीक एकल्याक अटक। क्रायम ब्रांचीन धरलो रॉबर्ट गोन्साल्विसाक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड। रॉबर्ट ताळगावचे खुनाचे केशीन पयलीच पडला भितर। लोकसभेचे वेंचणुकेक 17 उमेदवारांचे अर्ज। उत्तरेन त्रिपक्षीय, दक्षिणेन 5 जाणां मदीं पेटपाची चिन्हां। अपक्ष फुटीर थारायतले फुडार। उमेदवारांची वळेरी 29 तारखेर। प्रशासकीय लवादाचे आदले अध्यक्षान दिल्ले कांय आदेशांची निकालपत्राच नात। निकाल दिन आसतना निवृत्त। हायकोर्टान घेतली स्वेच्छा दखल। सरकाराक काडली नोटीस। आणि इंटरमिडिया क्रिकेटीन क्वार्टर फायनलीन प्रुडंटान टाइम्स ऑफ इंडियाक मारले 18 रनांनी। अधिक मोरजकार मॅन ऑफ द मॅच। दोन्ही सेमीफायनली सांजे प्रुडंट आड पुडारी। खबरो विस्तारान। गोयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टान आज येता। मायनिंगातले जाळवंडार गोंयान मायनिंगाचे कॅपिंग टप्प्याटप्प्यान करचे म्हूण सुप्रीम कोर्टाक सुचोवंक सोदतात। सुप्रीम कोर्टाच्या कॅपिंग कमिटीन गोयचे मायनिंगाचेर वर्साक 20 मिलियन टनाची मर्यादा घालची म्हूण शिफारस केल्या। मायनिंग कॉर्पोरेशना वरवीं सरकारान मायनिंग करचे म्हणूनय अहवालान सुचयला। कोर्ट मायनिंग सुरू करपाक दितले अशी मायनिंगातले जाळवंडारांक आस्त आसा। सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले कॅपिंग कमिटीन सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिला। गोयचे मिनाचो सांठो लक्षांत धरून कमिटीन गोंयान वर्साक 20 मिलियन टन मेरेन मीन काडपाची मर्यादा घातल्या। हो रिपोर्ट मतीन दवरून गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्ट कितें तो निकाल दितले। खणींचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांची रिणां मतीन दवरची म्हूण मायनिंगातले जाळवंडार कोर्टा मुखार मुद्दो काडटले। सुप्रीम कोर्टान जर कॅपिंग कमिटीचो सल्लो मतीन दवरून निर्णय दिलो जाल्यार मायनिंगाचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांक आपली रिणां फारीक करपाक बरीच कास्तीक जातली। ताका लागून मायनिंगाचे कॅपिंग टप्प्याटप्प्यान करचे म्हूण सुप्रीम कोर्टाक विनवणी करपाचे जाळवंडारांनी थारायला। तशें जाल्यार मायनिंग बंदी उपरांत रीण भरवण जाल्ल्यांक मातशी थाकाय मेळटली। कर्नाटकांतल्या मायनिंग केसीच्या निकाला प्रमाण सुप्रीम कोर्ट गोयचे मायनिंग केसीचेर निकाल दितले अशी आस्त मायनिंगातले जाळवंडार बाळगून आसात। गट अ, ज्या मायनीचेर बेकायदेशीर गजाल ना वा कमीत कमी बेकायदेशीर गजाली। गट ब, लीज वाठारा भायर 10% मेरेन बेकायदेशीर मायनिंग दिसला आनी थारावन दिल्ल्या लीज वाठाराचे 15% मेरेन डंप मेळ्ळ्यात। गट क, कसलेच नियंत्रण नासतना बेकायदेशीर मायनिंग चलताल्यो त्यो खणी सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्ल्यो। जुईज सुरिंदर सिंग निजार आयज ग्रीन ट्रिब्युनलाचेर येतलो। सरकार आनी मायनिंगातल्या लोकांचे नजरेन कोर्टान सकारात्मक निकालाची तयारी दाखयली तरी मायनिंगाची मर्यादा कितली आसतली आनी ते केन्ना प्रत्यक्ष सुरू जावंक पावतले ताचेर गोयचे मायनिंगाचो फुडार थारतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशीन आनीक एकल्याक भितर उडयला। क्रायम ब्रांचीन रॉबर्ट गोन्साल्विसाक धरला। ताका 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। हाचे पयलीं तो खण खात्यान कामाक आशिल्लो आनी ताळगावचे खून प्रकरणात ताका भितर उडयल्लो। ते उपरांत ताका कामावेल्यान काडिल्लो अशें सुत्रां सांगतात। बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशीन हाचे पयलीं दोगा जाणांक भितर उडयल्यात। आनीकूय कांय जाण कादेन वचपाचे लायनीन आसात। गोंयांतल्या बेकायदेशीर खण केशीन आनीक एकल्याक अटक जाल्या। ह्या प्रकरणाची चवकशी करपी खासा चवकशी पंगडान रॉबर्ट गोन्साल्विसाक अटक केल्या। क्रायम ब्रांचीन ताका 3 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अटक केल्लो गोन्साल्वीस खण खात्यान कामाक आसलो। ताळगावच्या खून प्रकरणात ताका भितर उडयल्लो। ताका ते उपरांत कामावेल्यान काडिल्लो। बेकायदेशीर खण प्रकरणात आतां मेरेन 3 जाणांक अटक जाल्या। सगळ्यान पयलीं फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल कंपनीच्या सुब्रता बारिकाक अटक जाल्ली। ताचे उपरांत प्रशांत साहूक अटक जाल्ली। बिरेस्तारा मायनिंगच्याच आनीक एके केशीन एकल्याक अटक जावपाची शक्यताय आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। लोकसभेक सध्या 17 उमेदवार रावल्यात। बुधवारा उमेदवारी भरपाच्या निमण्या दिसा आपाचे दोगूय उमेदवार तृणमुलाचो चर्चिल, अपक्ष शालोम धरून बाकीच्यांनी अर्ज भरले। चित्र पळयल्यार राष्ट्रीय पक्षांचे उमेदवारांचो फुडार अपक्ष आनी फुटीर उमेदवार थारायतले। दक्षिण आनी उत्तरेन दोनूय कडेन तेच चित्र दिसता। उत्तरेन त्रिपक्षीय जाल्यार दक्षिणेन 5 जाणां मदीं पेटपाची परिस्थिती दिसता।
छाननी उपरांत 29 तारखेर उमेदवारांची वळेरी वेंचणूक आयोग जाहीर करतलो। लोकसभा वेंचणुकेत आता मेरेन गोंयचे मुखेल पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार मेळून वट्ट 17 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात। उत्तरेत 7 जाल्यार दक्षिणेत 10 जाण रावल्यात। उत्तर गोंयांत भाजपाचो उमेदवार आणि 3 फावट खासदार आशिल्लो श्रीपाद नायक, ताचे आड काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री आणि खासदार रवी नायक आसा। ते भायर आपाचो दोतोर दत्ताराम देसाय, CPIचो सुहास नायक, GDFचो दयानंद नार्वेकार, मराठीचो मुद्दो घेवन रणजीत राणे अपक्ष आणि मित्तू मुजावर अपक्ष म्हूण रावला। दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेत खासदार म्हूण वचपाक भाजपाचो उमेदवार नरेंद्र सावयकार रावला। ताका काँग्रेसीचो आमदार आणि उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्डान आव्हान दिलां। आपाची स्वाती केरकारय बरीच नेट लायता। ते भायर CPIचो राजू मंगेशकार आणि धुवेक तिकेट दिवंक ना म्हूण काँग्रेस सोडिल्लो चर्चिल तृणमूल काँग्रेसीच्या तिकेटीर, जाल्यार गोविंद गावडे अपक्ष म्हूण रावला। बुधवाराक गोवा सुराज पार्टी वतीन सावियो रॉड्रिगीस, अपक्ष बाळकृष्ण साळगांवकार, गोंयकारांचे ओत्रेक आसराचो ॲडव्होकेट जवाहर डायस आणि काँग्रेसीचो खासदार सार्दिनाचो पूत शॉलोम सार्दिनान अपक्ष उमेदवार म्हूण अर्ज भरलो। काँग्रेसीचे खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो पूत वेंचणुकेक देंवला, पूण सार्दिन मात काँग्रेसीचो प्रचार करतलो असो दावो चेल्ला कुमारान केला। हाचेर सार्दिनाचो पूत कितें म्हणटा तें पळयात। सार्दिन कोणाक सपोर्ट करतलो? पळय, सार्दिन कोणाक सपोर्ट करतलो तें हांव तुका आतां मागीर सांगूं जाय। हांवें तुका सदांच सांगलां, सार्दिनान आमकां शिकयलां स्वत आहा तें उलय, आनी सार्दिनान आमकां शिकयलां सदां स्वत आहा तेज मुखारचो। हांव म्हाका दिसता हांव स्वताचेर झगडटां, आनी कोणाक कितें दिसता तेका सोडी। तेजो फादर तुमकां सपोर्ट करता दिसता? 2 दीस अर्जाची छाननी जाल्ल्या उपरांत 29 मार्चाक वेंचणूक आयोग उमेदवारांची निमणी वळेरी जाहीर करतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। एप्रिल 16 सावन सुरू जावपाचे IPLान महेंद्र सिंग धोनीचे चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स आसचे ना। IPLची केस सुप्रीम कोर्टान आसमेरेन श्रीनिवासनाक BCCIचो अध्यक्ष म्हूण देवन सुनील गावस्कराक अध्यक्ष करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगला। तेच बरोबर इंडिया सिमेंटाचे खंयचेच अधिकाऱ्याचो BCCI वा IPL कडेन संबंध आसचो न्ही म्हणूनय सुप्रीम कोर्टान उलोवन दाखयला। शुक्रारा सकाळी सुप्रीम कोर्ट हो अंतरीम आदेश दितले। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।